मंगलम। सर्व देवांक स्मरण करून घेऊन परमपूज्य विद्याधीश स्वाम्यांक आणि पर्तगाळी मठाचे सर्व मठाधीशांक स्मरण करून हांव राघव विष्णू बाळेरी होन्नावर नॉर्थ केनरा जिल्हा सेवा वाहिनीचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम करते आसा। हे पंता सार्ध पंचशता मानोत्सवा संदर्भारी स्वाम्यान एक व्हड जबाबदारी दिल्ली आसा। ती कशें की म्हळ्यार सर्व रामसेवकाले जबाबदारी दिल्या एक व्हड जबाबदारी म्हूण लेखता। ते बदल प्रथम हांव विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक हांव चरणार बिंदाक नमस्कार करता। ते बदल आमी ऑक्टोबर 26 संडे आमगेले कुलदेव श्री लक्ष्मीनारायण महामाई देवस्थानांत ताजे बदल एक प्रिपरेटरी मिटींग म्हणून आयोजन केल्लें। ताजे बदल एक प्रथम जेवण ते मिटिंगा बद्दल सांगता जाल्यार ते प्रार्थना करते आसतना श्री लक्ष्मीनारायण देवान प्रसाद दिवन एक शुभ संकेत दिले म्हणून सांगचे तुमकां अत्यंत खुशी खबर सांगते आसा हांव। तशीच पर्तगाळी केंद्र कमिटी वटू आयिल्ले तांणी कशी कशी व्यवस्था केल्या कितें म्हणून सांगून रामसेवकांक वटू एक आयोजन केले बद्दल वटू तांणी तांगेले विवर दिले। तदनंतर स्वाम्यान प्रथम जेवन म्हाका एक आदेश दिले की म्हणून सांगल्यार हे जो कार्यक्रमांत रामसेवक जावन कोण काम करताचे तांगेले इकर दिवस कोण कमिटमेंट इकर दिवस कोण उरताची तांगेले उठलोकाल एक लिस्ट कर म्हणून सांगिल्ले प्रकार ते प्रकार आमी एक लिस्ट केले। आमगेले नॉर्थ केरळांतल्यान 350 लोक आणि कर्नाटकाचे विविध प्रदेश आणि मुंबई मेळून 150 लोक ओटू 500 लोक तशींच गोवाचे 100 ओटू 600 लोक आतां थंय वचून सेवा करच्याक रेडी जाल्याची। तांचो विशेश हांव सांगता जाल्यार चड लोक व्यापारी वर्ग कृषीक आसाची जॉब होल्डर आसाची जाल्यार तांकां उठलोकाल एक म्हणून सांगल्यार स्वाम्यान जो संकल्प केल्लो आसा तो परिपूर्ण करता म्हणले एक दृश्टीन उठलोक नोव्हेंबर 26 तारीखीक पर्तगाळी वच्याक कातर जावन आसाचे। आनीक आमकां अनुभव कशें म्हणून सांगल्यार आमी 2008 पनवेलांत शतकोटी रामनाम जप यज्ञ जाल्ले त्या वेळार उत्तर कन्नडांतल्यान 300 लोक आनीक मुंबई वडाळाचे रामसेवक 100 लोक अशें उठलोकान मेळून आमी तो कार्यक्रम यशस्वी केल्लो आमकां उठलोकां याद येते आसा। ती व्हड जबाबदारी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान म्हाका दिल्ले बद्दल हांव तांकां तांकां चिरऋणी आसा। आमगेले रामसेवक म्हण मुख्य जावन नांव दिवच्याक स्वाम्यान कारण म्हण जाल्यार हनुमंताले प्रेरण येवका म्हणले दृश्टीन तांणी आमकां उठलोकां रामसेवक म्हूण नांव दिलें। आमगेले रामसेवकाल उठलोकाल गोल म्हणून सांगल्यार कन्नडान म्हणचे गुरी ಒಂದು ಮುಂದಿರಲು गुरु ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿರಲು यशवू शतसिद्ध ಎಂದೆಂದು म्हूण ते प्रकार स्वाम्यान जो संकल्प केला तो खंयचे रितीन पडच्या नाशिल्ल तशी आमी सर्व लोक एक जावन काम करता आसाची। तशीच कलियुगांत संघशक्ती कलयुगे म्हणटात म्हळ्यार संघटन अति मुख्य म्हणून सांगून युनायटेड वी चॅरिश डिवायडेड वी पेरिश म्हणटात म्हळ्यार एक टीम वर्क जावन काम करता म्हणून आमी उठू भायर सरपाचे आनी इतले न्ही आमी काया वाचा मनसा आणि श्रद्धापूर्वक जावन हो कार्यक्रम यशस्वी कोण दिता म्हणून आमगेले समस्त रामसेवका तर्फे स्वाम्याक आश्वासन दिते आसा। आणि हो कार्यक्रम अत्यंत श्लाघनीय आणि अनुकरणीय जावन आमगेले मठा इतिहासांत उरतले म्हण बी एक आमकां दिसून येते आसा। कित्याक म्हळ्यार रामदेवाले श्री हरिगुरूले सर्व लोकांक आशिर्वाद आसा। आमगे सर्वाले एक स्लोगन म्हणून सांगल्यार गुडिसिदरे कसविरबारदु बडिसिदरे हसिविरबारदु ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸವಿರಬಾರದು परफेक्शन सॅटिस्फॅक्शन डेडिकेशन एंड डिवोशन आम्ही त्या रीतीने काम करया। सर्व रामसेवकाला विनंती करते आस की म्हणून सांगल्यार सर्व लोक 26 तारखे भितर येवन पावचे। आम्ही सर्व रामसेवक पावया आम्ही हरिगुरल सेवेक म्हणून सांगतेचे अनेक पंत सर्वांक हे कार्यक्रमांत भाग घ्या म्हणून सांगून आमंत्रण दितेचे। हांव गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे समाजवृंद आणि सर्व रामसेवका तर्फीन सर्व लोकांक प्रार्थना करता की म्हणून सांगल्यार हे कार्यक्रमांत विशेष कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र दिल्ली ऑल ओव्हर इंडिया म्हणत ताजे भायर विदेशांतल्यान बी लोक येवचे आसाची। तांकां सर्वांक रामसेवका तर्फीन हृत्पूर्वक स्वागत करते आसा। हे सार्ध पंचशतमानोत्सवाचे तुमकां चड माहिती जेवका जाल्यार यूट्यूब फेसबुक आणि व्हॉट्सअप चॅनलाचेर पळोवका म्हणून सांगून तुमगे सर्वां लागीं रामसेवका तर्फीन विनंती करते आसा। नमस्कार।